आयच्या खबराचित्रांत येवकार हांव भक्ती पै बाळगी पळयात आयच्यो खबरो विस्तारान। कोरोनाक लागून फाटल्या 24 वरांत 39 दुयेंतींक मरण आयलें। आतां मेरेन मरण आयिल्ल्याची संख्या 2341 पावली। 1647 नव्या दुयेंतींची भर पडल्या, जाल्यार 2693 बरे जावन घरा गेले। सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 18243 पावलो। सरकारान लसीकरणा खातीर गोंयकारांक प्राधान्य दिवचें, फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान मागणी केल्या। उद्देगीक वसणुकेंतले कामगार लसीकरणा खातीर लायनीक रावपाक लागिल्ल्यान विजय सरदेसायान नगरसेवकाक घेवन शार भलायकी केंद्राची पळोवणी केली। किधर रहता है अभी? भेड़ना में क्या करता है भेड़ना में? कंपनी का। तो आप फ्रंटलाइन में हो तर किती आता तालुक्यात थोडी मला मी भेड़ना इंडस्ट्रियल स्टेडियम सेंटर करा मी आता स्थानिक म्हणजे मिळत सगळे बायला खातीर केव्हा आली गोंयचे मनीस 18 to 44 जायना कोण सगळं फुल सिकला लुपी इंडिया करून जाता कोण ना मला लाईनीत पळतो वॅक्सिनेशन सेंटर वेळा करा भरपूर सरकार तो हो ते सांगल्यार आमी बेकार म्हणटा सर लिस्ट करा तुम्ही आज कितल्यांनी सांगला वॅक्सिन केला लिस्ट दिली गोंयच्या लोकां खातीर वॅक्सिन हांगा एक कशें जावपाचें तुमची कांय चूक ना तुम्ही सजेस्ट करा की हांगा स्थानीक मनशाक मेळत ना एक खंयची भाशा ती तुका कळना सगळे भायले आहा तुमची कंपनी कुठली हाँ लुपिन किती आहे लुपिनचे सिप्लाचे किती आहे मेळना इंडस्ट्रियल इस्टेट ते पळयल्या पळय तुम्ही आमी तांचेर फोन करना म्हणजे सांगपाचें सादें काल हांवें एक स्टेटमेंट काडिल्लो की वॅक्सिनेशन गोंयचे सरकार जेन्ना करता ताणें गोंयच्या नागरिकांचो विचार पयलो करूंक जाय। हातून फ्रंटलायन जे कोण आसा म्हळ्यार लुपीन कंपनी वा सिप्लाक काम करता तांकां फ्रंटलायन वॉरियर्स म्हणून डिक्लेअर केले म्हणून आमकां कांयच आक्षेप ना करूनय नाका पूण तांचे वॅक्सिनेशन सेंटर वेळना बरोबर आहे वेळणेचे लोक हांगा आयले आनी फातोर्डेचे लोकूच ना हांगा कशें आनी फातोर्डेच्या नागरिकांक थंय हाजेर गेले जाल्यार 2 मिनटांत स्लॉट बदले म्हणटा हे तुम्ही आयकूंक ना आयकूंक नाका म्हणटा स्थानीक मनशाक स्लॉट मेळटा 18 to 44 बरें हे त्रास जावचो न्ही म्हणून आमी सांगिल्लें ऑफर केल्लें आमचे गोंयकार घर घ्या म्हणून आमचे कावन्सिलर इतले जाण आहा ते काम करूंक तयार आहा तांचे वोटर पयरूच ते इलेक्शनाक लोकांच्या घरा गेल्ले आहा सो आज आमी आयल्या ऑफरिंग द गव्हर्मेंट सपोर्ट की आमकां दियात वॅक्सिनेशन सेंटर आमी आमच्या लोकांक मारता आनी तांकां वेळना मारूनी बरें वेळणेचे लोक सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेट प्रमोद सावंताक फकत ते 5000 फार्मा सेक्टरान जे लोक काम करतात तांचे चड पडला अशें जालें 15 लाख गोंयकारांचे पडूंक ना 15 लाख गोंयकारांक पयले प्रायोरिटी मेळपाक जाय प्राधान्य मेळपाक जाय स्थानीक मनशाक आनी जे म्हणसर स्थानीक मनशाक प्राधान्य मेळना ते म्हणसर हें वॅक्सिनेशन इज अ फार्स कांयच कोणाक फायदो ना गोंयकारांक फायदो न्ही आनी हो सावंतवाडीच सरकार जाता तो परते म्हणचे पडटा हे तो सिद्ध करून दाखयता किंवा सावंतवाडी सरकार तो म्हणटा पोर्टल हांवें आतां दाखयला दोतोराक
बॉम्बे मीरा भायंदराचो वोटर, मीरा भायंदराचो आधार कार्ड आशिल्ले मनीस मालाडाक मारूंक दिना. ते म्हणटा थंय वचा, थंय मारा. हांगा हें कितें सगळें खंयच्यान चलता हें कितें? स्थानीक मनशाक पयलें प्राधान्य मेळूंक जाय. आनी आमी क्लियर कट काल आमी उलयला, आमी बेकार आसात. शॉर्ट पॅन्ट घालून हांव घरा बेकार आशिल्लो. पूण बेकार म्हणून हांगा येवंक ना. हांगा आयला दाखोवन दिवपाक सरकाराक की सरकार फट मारता म्हणून. मुख्यमंत्री फट मारता आनी तो ताजेर कांय करना. आज आमी ताजे दोळे उगडे केल्ले आहा. ताणें आतां ताजेर क्युरेटीव मेजर्स घेवचे. कोरोना महामारीच्या काळात दीस रात वावर करून लोकांक नवी जीण मेळवून दिवपी दोतोर आणि नर्सींचो फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत भोवमान घडोवन हाडलो. मास्क वापरप, सॅनिटायज करप आणि सोशल डिस्टन्स दवरपाचो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. I have a small word of appreciation for Dr. Kovelkar and his team. More than anything, this is very small. What is being brought by others is very small in terms of numbers, in terms of even value. However, it's a question of appreciation that we as citizens of Goa appreciate the medical staff. And that is what is very important, because without the medical staff and without all this infrastructure, nothing would have happened. So thank you sir, thank you very much. And of course a word of appreciation for others, despite all he's basically a salaried person, but the type of effort he puts in, that's the reason I've come all the way from Panjim to support him, because of the type of love he has got for this type of work. Congratulations to you. आज संडे एक हॉलिडे असून सुद्धा आमचे आदर्श बाब आणि आरमान बाब हॅज कम ऑल द वे फ्रॉम पेंजीम. अँड आदर्श इज ऑलवेज सोशल वर्कर, ऑलवेज हेल्पिंग हँड. ताणें आमकां पयलींच एक ट्रॉली दिल्ली आसा 2 हॉस्पिटलाक फॉर सिलिंडर. आज ताणें ह्या दोगांनी मेळून हे आमकां फ्रूट ज्यूस, बिस्किट्स आणि N95 मास्क आमकां दिल्या. आय एम सो थँकफूल टू दॅम who has given us such support in this time. I wish them happy life, peaceful life, and I request everyone to stay at home. Only if you have got work, you come out, and if you come out with mask. Keep social distancing. Avoid embracing. Avoid giving hands. Keep a sanitizer in your pocket and use it now and then. You touch any article, do sanitize. When you go home, take a bath. Then you enter. Keep your shoes, everything outside. हे तर आम्ही करत आमकां कोरोना जावपाना. Very important. आतां अशें म्हणटा की थर्ड वेव येतली. It is more dangerous. So we have to prepare ourselves. Be alert. Be safe. Thank you very much. God bless you all. नावेले इगर्जे मुखार 4 रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. कितलेशेच फावट रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग केलें तरीकय रस्तो फुट्टा अशें थळावे लोक सांगतात. हाचेर नावेलेचो आमदार लुइजीन फालेरो म्हणटा सिवरेज आनी गटरांक लागून रस्त्याची अवतिकाय जाताली. आतां सगळ्यो गजाली जाग्यार घाल्यात. फुडाराक रस्त्याची अवतिकाय जावपाना अशेंय ताणें सांगलें. फाटल्या 2 वर्सां लोकांचो इतलो क्रिटिसिजम येतालो की इगोर्जेच्या फुडल्यान 4 रस्ते जे आहेत थिंगा सदांच नॅशनल हायवे रस्तो आनी सायडीर रस्तो फुट्टा. आता सांगपा म्हणजे नावेली चर्च टू राऊंड फोंड आमी डबल कोट केलो asphalt, hot mixing. इगोर्जे मुखार जे नॅशनल हायवे हा जंक्शन थिंगाय डबल कोट केलो. ह्या वर्साक पोतून 3rd कोट गायलो. पूण फाटल्या 1 वर्साक उणे 24 फावटी आमकां तेजे वयल्यान दामोर घालचो पडलो. आनी दामोर घालून रस्तो इतलो वयर जाला. सायडीच्यो ज्यो ह्या आहाय फुटपाथ्स, they are become lower. They were 1 foot higher, but now they have become lower, and the road has become higher now. So, हांवें नॅशनल हायवेक सांगिल्लें की तुमी एक बरी ड्रेनेज, नाव वी हॅव पुट स्टील ड्रेनेज एंड वी हॅव कट द रोड. आनी रस्तो काळ जाल्यार आज तुमकां दिश्टी पडटलें. जे लुइजीन फालेर पयलीं सांगता तें आमगे रस्ते फुट्टाय कित्याक उदक भितर वता आनी म्युनिसिपालिटीच्या दोनूय वाटेनी ज्यो ड्रेन आहाय त्यो ब्लॉक जाले. फाटल्या 5-10 वर्सां त्यो ड्रेन तेमी उक्ती केल्यो नाय.
Now nearly 1.5 foot there is a silt. 1.5 foot silt आहा तें काळ बगर तें उदक आमगेले इगोर्जे भितर वयत तें भायर सरपा जावचें ना. म्हणटकूच हांवें आमचो चीफ ऑफिसर जो आहा बाब आग्नेल फेर्नांडीस, बरो ऑफिसर, आनी हांव बरेंच म्हणल्यार ताका हांव देव बरें कर म्हणटा. ताका हांवें चीट बरयलें आनी सांगिल्लें. पयलीं हांवें म्युनिसिपालिटी कितले फावटी चीट बरयल्ली आनीक हे फावटी जेन्ना हांवें ताका चीट बरयली ताबडतोब पर्सनली येवन ताणें इन्स्पेक्शन केलें म्हणून ताणें म्हाका सांगिलां. हांवूय 2-3 फावटी गेलो थिंगा आनी ताणें म्हाका सांगिलां आपण एक कॉन्ट्रॅक्टर घालता आनी ह्यो ड्रेनेजीस ज्यो आहाय which are totally filled with silt, with mud, he will get it removed. Only then we can expect some solution to the problem of water logging in that area, and periodically the road is getting damaged because the water is coming from down to top. Since the water doesn't have any way, the water gets blocked. गोंयांतले कोरोना स्थितीची भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धनाक माहिती दिली. केंद्रीय मंत्र्या वांगडा जाल्ल्या व्हर्च्युअल बसकेक गोंयची स्थिती, गरजो आनी कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो दिल्यो. महामारीच्या काळात मनशाक जायत्यो वैजकी सुविधा मेळटात, पूण भटक्या जनावरांचें कितें? तांची जतनाय घेवपाक माशेलाचे भुरगे फुडें सरल्यात. जखमी जाल्ल्या भटक्या गोरवांक ते वखदां दिवन तांची काळजी घेतात. तो सांग सम्राट म्हणून घालिल्लो. अशें आमचो एक ग्रूप आसा आनी आमी स्ट्रे कॅटल जी आसा पळय एक्सिडेंट जातात कितें जाता ह्या लॉकडावनात आतां वर्सभर ह्या हितून आमी पेंडेमिकान आमी गेल्या तातूंत सगळे हेवटेन तेवटेन एकामेकाचेर लक्ष दिता पूण ह्या गोरवांचेर कोण लक्ष दिवपी ना. सो आमी अशें चिंतलें हे आमी 5-6 जाणांनी मेळून की हांकां कोण पळयना, हांचो एक्सिडंट जाता कितें जाता जाल्यार हांचो उपचार कोण करतलो, ताजेर आमी विचार करून आमी स्टार्ट केलें. सो आमच्या भितर आमी कंट्रिब्यूट करून कितें मेडिसीन हाडप आनी काही लोक आमकां कोण आमचें हें कार्य पळोवनूय आमकां मेडिसीन जे ट्रिटमेंटाक लागता तेय बी आमकां दिता हाडून. तें आमकां एक बरें दिसता, तें विचारता येवन कितें जाय कितें अशें माशेलांतलें आनी हें कार्य आमचें ताज्या खातीर चालू आसता. आयज तशें खंय एक्सिडंट जालो जाल्यार तिका रोखडी सारकी करपाक जाता. एक 5 दीस जर ट्रिटमेंट करप जाल्यार खंयचीय गाय उबी रावता आपल्या पांयाचेर. सो हांव फक्त इतलेंच मागता सगळ्या गोंयच्या लोकां कडेन की तांच्यांनी एक 4 जाणांचो जर प्रत्येक गांवांत ग्रूप करीत जाल्यार खूब बरें जातलें आनी ही गोवंश अशेंच बरें सुखान आनी बरें आरोग्यान उरतलें. नाल्यार आतांच्या काळान अशें जालां की लोक गोरवां पोसूंक तयार ना, सगळ्यांनी रस्त्यार सोडल्या आनी तांकां बाबड्यांक कोण पळयना. गाय ही इतली म्हत्वाची जावन आसा, तिचे प्रत्येक आंगाचें जें ती हें करता शेण मूत म्हण तिचें दूद हें सगळें वखदी आसा. गाय घरान आसची, ती ज्या जाग्यार आसता थंय सुद्दां पॉझिटीव एनर्जी जाता. पूण कोण आतां ताचेर लक्ष दिना आनी हें आमचें दुर्भाग्य. अशें गायक आमी रस्त्यार सोडल्या आनी अशें पळयता पळय इंजर्ड गाय. सगळ्या पब्लिकां कडेन म्हजी विनंती आसा की हें जर कार्य तुमी तुमच्या विलेजान फुडें सरून करूंक सोदता जाल्यार आमचो तुमकां अख्ख्या गोंयान खंयच्याय पथाक वचून आमचो तुमकां हेल्प आसा. आमी खंय येवन तुमकां हेल्प करूं शकता. पूण तेच्या फुडें आमी तुमचे कडेन विनंती करता की तें तुमी फुडें सरून तें करचें कार्य. तुमकां जर स्टार्टींग हेल्प जाय, कशें कितें करचें, कशी तिका धरची, कशी तिका ट्रिटमेंट करचो जाल्यार आमी ऑलवेज फुडें सरून तुमकां हेल्प करूं शकता. आनी आमी आयच्यान आमचो एक ग्रूप आसा माशेलान, यंग बॉयज ऑफ माशेल आमचो ग्रूप आसा. सो आमी आयच्यान सुरू केला की जे भटके कुत्रे जे आसता कुत्रे तांकां रातचे खावपाक बी कांय मेळना. सो आमी अशें कितें केलां की तांकां एक शीत, एक हुमण जावं नुस्तें हें तांकां आमी आयच्यान सुरू करतले जेवण घालपाक. आणि आयचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोगतचो.